कुंभारजुवा कालवो मांडवी आणि जुवारी ह्या दोन मुखेल न्हंयांक जोडपी 15 किलोमीटर लांबयेचो कालवो. ह्या कालव्याच्या दोशी वाटांनी मँग्रोव्ह फॉरेस्ट आसा आणि ताकाच लागून वेगवेगळी जनावरां, पक्षी आणि मानग्यां खातीर हो तांचो राबितो जाला. कुंभारजुवा कालवो गोंयांतले मानग्या खातीरचे मुखेल मूलस्थान आसून हांगासर सुमार 40 ते 50 मानगी आसात खंय. ह्या जागेतले मँग्रोव्ह फॉरेस्ट जलचर आणि पक्ष्यां खातीरूय एक म्हत्वाची सुवात. थळावे बोट ऑपरेटर्स पर्यटकां खातीर 2 ते 4 वरांच्या बोट सफारीचेर आयोजन करतात, जातून पर्यटकांक ते मानगी, पक्षी आणि फुलपाखे दाखयतात. खात्यान काडिल्ल्या अधिसुचोवणेत ह्या बोट ऑपरेटर्सां खातीर कांय नेम आणि अटी दिल्यात. बोट ऑपरेटर्सांनी पर्यटन खातें आणि बंदर कप्ताना कडल्यान परवानगी घेवप गरजेचें. नुस्तेमारी वेवसाय संचालनालय आणि संबंधित हेर विभागा कडल्यान ना हरकत दाखलो घेवप सक्तीचें. सगळ्या बोट ऑपरेटर्सां कडेन फर्स्ट एड उपकरणां, लायफ गार्ड जॅकेट्स आणि हेर सुरक्षा साधनां आसप गरजेचें. इंजिन बिगाड वा हेर आपत्कालीन परिस्थिती खातीर आपत्कालीन बॅकअप येवजण आसपूय गरजेचें. ह्या नव्या अधिसुचोवणेक लागून कुंभारजुवा कालव्यातलें मगर दर्शन आनीक सुरक्षीत आणि नियोजीत पद्दतीन जातलें, जाका लागून पर्यटकांक निसर्गीत सोबीतकायेचो अणभव घेवपाक मेळटलो. तशेंच थळाव्या लोकांच्या उपजिविकेक चालना मेळटली. हो उपक्रम गोंयांतल्या इको टुरिझमाक नवी दिका आणि पर्यावरण संरक्षणा खातीरूय सकारात्मक पावल थारतलो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.